A52. सोम्या तुझे समोर बलिदान कळत्या गाळसा धन्या तुका मेळटा भविष्यात आमकां नवें संकेला भविष्यात आमकां नवें बेसांव दिला तुझ्या उपकाराक वाडयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतर आयकूंक येता जेन्ना तुझ्या आमी बागेता संतोषा उल्लासा सोम्या तुझे समोर बलिदान करत्या गाळसा धन्या तुका मेळटा. मुगचनो आईच्या या मिसाक ते सांगून दिता प्रत्येक इरादो घेवन कान सारखे आयकोवचे बसत ते सांग घेवन मीस दिता रायन रोशन डिसोजा अबिदोबी ह्या ते सांग बसत हे मिसाचें बलिदान देवाक आमी भेटून दिता आमची मागणी ते सवा हे मिसा बलिदाना मुखान देवाक भेटून दिवया सदां दोनीची मजत मागया. आज आश्रयच्या निवास्यांक दोनपराचें जेवण दिला ग्लेनिटा फेर्नांडीस ही स्वामी उपकार बावडता तिचेर तिच्या कुटुंबाचेर सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वादां मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सिरगिरजांत वर्तो कोण म्हण विसरल्या सवालाक जेजू ल्हान भुरग्याक शिसां समोर दवरून ह्या भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत सिरगिराजांत रिगचे नांत भुरग्या तें आसचे शेगूण सिरगिराजाच्या जिविताक आयते जावचे तसले म्हण जेजू शिकयता. आमी संवसारी जिवितांत सदांतुनीची मजत ह्या मिसा बलिदाना मुखान मागोवंक आयलेली आमी सुम्यान सुवार्थेन शिकयलेल्या प्रमाणे जियेवंक आनी त्या मुखांतर सदांतून आमच्या हर एकल्यांची ते सवा मागणी देवाच्या पांयां तळा समर्पण दिवन देव आमकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हण मागया. हे बलिदान नितळ मनान देवाक आमी समर्पण करच्याक एक घडीभर मौन रवया बदकांची दूख धरया आनी देवा लागचे बोगसाणे मागया. आमची पातकां वळखून सांगाता म्हणया सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां मोवा बडीनो मुसुगुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मोड अपराध. ह्या पसत भगवंतसना संवकार मनीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां मोवा बडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सृश्टीच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सोम्या काकुलकर काकुलकर Krista kakulker kakulker Krista kakulker kakulker Soumya kakulker kakulker Soumya kakulker kakulker प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तू एकलोच पवित्र आणि तुझे भायर कोणूच बरो नाही. भगिवंत अंतुरीचे विनंतीन तुझे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुझ्या बरेपणान आमची काळज सांबर आणि शेकी सरकार तुझे महिमेन आमकां वांटो दी म्हण आमी मागताव. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले बसप. हांवें एजेकिएलान म्हजे लागीं उलयता तो तालो आयकलो. ताणें म्हळें, पूण तूं मनशा पुता, हांव तुका सांगता तें आयक. त्या विद्रोही घराण्या परी विद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी तुका दिता तें का. हांवें पळयलें आनी म्हजे मुखार हाडलेलो एक हात हांवें देखलो आनी तातूंत एक ग्रंथ खोवलो आसलो. ताणें तो म्हज्या मुखार उसयलो. ताच्या फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलीं उतरां ही रुदान, विलाप आनी उस्कार सुस्कार. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, तुका दिला तें का, हो कवलो का आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवलो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका दिता तो कवलो खावन ददोशी जा. हांवें तें केलो आनी तो म्हज्या तोंडान मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याची वच आनी म्हजी उतरां तांकां सांग. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. सगळी संपत म्हाका मेल्लेले परी मुझे वोन तुजी विधी वाचना वर्णित आसात. कित्याक तुज्यो आज्ञा मुजो संतोष तोच मुझे सालाहेदार. तुझे उतर म्हज्या तोंडा मोकशे सर्वेस्परा. तुझ्या तोंडांत येता ती नियमा. म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रास चड मोलादी. तोंडांत मोवा प्रास चड गोड रुची. तुझ्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजांत. तुझे उतर म्हज्या तोंडांत मोकशे सर्वेस्परा. तुजी
तुळशी मुल्यान मुझे ससनाचे दास तीस म्हज्या काळजाचो आनंद तुझ्या आज्ञा आशेन लालेवन आसता उक्त्या तोंडान हांव उद्गारता तुझे उदक म्हज्या तोंडाक मोकशे सर्वेस्परा मुझे जो तुमच्या कांद्यार गया आनी मुझे लागचे शिका म्हणटा सोमी कित्याक बल्या आनी कालत्या काळजाचो हांव Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आज्ञा सोवे असो मातेवा परमणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या त्या वेळार शिस जेजूसरशी येवन विसारी लागले सिरगींच्या राजान सकडावरनी व्हड कोण तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें गेले आनी म्हळें सदस हांव तुमकां सांगता तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सिरगींच्या राजान रिक्षेनान जो कोण आपणाक स्कल्दो करून ह्या भुरग्या बरी जाता तो सिरगींच्या राजान वर्तो जातलो आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नवीन घेता तो म्हाकाच घेता पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याचे सैत बेपरवा करिनाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता सिरगींतांचे दूत सिरगींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात तुमी कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एकलो बकरो सांडून वच जाल्यार हेर 99 दोंगरार सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सदस हांव तुमकां सांगता सांडून वचना जाल्ल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनाये म्हण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी सुमियेचे शुभ वर्तमान वखरी तुका क्रिस्ता क्रिस्त दे मोगाळ भवनोनी बिणीनो आयचो वांजेल शिसांच्या एका सवाला मुखान प्रारंभ जाता आनी सवाल आसा सिरगींच्या राजांत वर्तो कोण तर सिरगींच्या राजा प्रकार वर्तेंपण म्हळ्यार शिसांच्या दृश्टेन कितें आनी जेजूच्या दृश्टेन कितें म्हण आयची सुवार्ता आमकां स्पश्ट करता हे सवाल शिसांनी विसाचे जाल्यार शिसांच्या मदीं पडल्यान
ताचो इरादो दुसरोच आसलो, शिसांक व्हरतें बोण. सर्गीच्या राजांत व्हरतें बोण म्हळ्यार अधिकार, पयशे, अंतस्त, संवसारीक गिरेस्तकाय ह्या विशयांत ते चिंतले. आनी सर्गीच्या राजान प्रथम जागो कोणाक मेळत म्हणून ते राखून आसले. जेजू तांचे चिंतपाचें चित्रणच बदलयता आनी एका ल्हान भुरग्याक तांचे समोर दवरून त्या भुरग्याक आनी भुरग्याचें जिवीत तांचे समोर दवर म्हणटा, ह्या भुरग्या बरी तुमी मन बदलून तुमी ह्या भुरग्या बरी जायनातल्या शिवाय सर्गींच्या राजांत तुमी रिगचे नात. तर जेजून ह्या भुरग्या बरी जाल्ल्या करी तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नात म्हणटना कितें जेजू तांकां शिसांक सांगूंक आशेता म्हणटना आमी एक ल्हान भुरग्या तें आसचे शेगूण ताचे तें आसचे क्वॉलिटीज कितें म्हणून आमी जाणा जावंक जाय. एक भुरगो या भुरगें तो ताच्या वडिलां तें संपूर्ण पातयेणी दवरता. ह्या ल्हान भुरगे ते आसची पातयेणी आमकांय आमच्या आत्मीक आनी संवसारीक जिविताक आदर्श. भुरगो संपूर्ण तरान ताच्या वडिलां तें पातयेणी दवरून जियेता. दुसऱ्यान भुरगे तें आसचें खलतेंपण. तो भुरगो या भुरगें खंयच्या संवसारीक संगतेक आशेना, बगार सादें खालतेपण त्या भुरग्या तें आसा आनी हो शेगूण भुरग्या तें आसूं आमकां दाखोवन दिता. तिसऱ्यान भुरगो वडिलांचेर आनी ह्या हेरांचेर संपूर्ण अवलंबीत जाता, डिपेंड जावन आसता. चवथ्यान भुरग्या तें आसचें सिंप्लिसिटी, सिंपल लायक हार्ट म्हणटा आमी. ह्या भुरग्या तें असलें लक्षण पळोवंक मेळ्ळें जेजू तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी मुखार सून भुरग्या तें ओपननेस, उक्तेपण भुरग्या तें आसा. ताचे तें भितर एक भायर एक कितेंच ना. भुरगें आसा तें आसा तशें सांगता. आनी ह्या मुखान ह्या भुरग्या तें आसचे शेगूण सर्गी राजाच्या जिविताक योग्य जाल्ले आनी असली काळजा मनाची जावंक जाय म्हणून जेजू आशेता. त्या देखून जेजू ह्या भुरग्याक शिसा मुखार आपोवन हाडून ह्या भुरग्या बरी तुमी जाल्ल्या करीत म्हणटा आसतना ही सर्व ताचे तें हे भुरग्या तें आसले शेगूण जे कोण आपणाचे कन्न खाण घेता असल्यांक सर्गी राज फावो जाता म्हणून जेजू सांगतना आज आमी असली लक्षणां आमची कन्न काण घेवंक जाय म्हणून जेजू आशेता. दुसऱ्यान आयच्या वांजेलांत आमी शिकोवंक आसचें खरें वर्तेपण खलतेपणा तें आटापून आसा म्हणून आमकां शिकयता. जेजू सांगता जो कोण ह्या भुरग्या बरी जाता ताका सर्गीच्या राजांत व्हरतो म्हणून लेखतेले. संवसार आमकां कितें सांगता? संवसाराची गिरेस्तकाय, अंतस्त, पावार, रोल हे सगळें लोकां मुखार नंबर 1 म्हणले बरी आमकां दाखोवंक शिकयता जाल्यार जेजू खलतेपण आपणावंक आपयता. जो कोण खलतेन जिवीत जियेता तो देवा मुखार व्हरतो जाता म्हूण शिकयता. संवसारी चिंतपा प्रकार न्ही, बगार जो कोण सुवार्तेच्या मोला प्रमाणे जियेता तसलो सर्गी राजांत व्हरतो जाता म्हणून शिकयता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमी संवसारी दृश्टेन व्हरतेपण आपणावचें न्ही, बगार सुवार्तेच्या मोला प्रमाणे व्हरतेपण आपणावंक जाय. कुटुंबांत आवय कसलें व्हरतेपण कुटुंबाच्या सण्यान दाखयता. तिच्या जिविताचे सदांचें सगळें तिणें करचें सॅक्रिफिसाचें जिवीत भुरग्यां खातीर, कुटुंबांतल्या हर एका सद्या खातीर ते देवा मुखार व्हरतें जाता. आवय कितेंच आशेना, तिचो इरादो एकच आसता
कुटुंबाचें बरेंपण, भुरग्यांचें बरेंपण आनी हेरांचें बरेंपण हो सॅक्रिफीस कुटुंबांत भुरग्यां बरी आवयक वर्तें करता, ग्रेस्त करता. दुसऱ्यान कुटुंबांत बापाय पळया प्रामाणीकपणी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दीस रात म्हणले बरी वावुरता. आनी आमच्या समाजींत कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर कुटुंबाचे वडील परगांवांत आनी पयशिल्ल्या गांवाक वचून सॅक्रिफीस करून कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावुरतना कुटुंबांतय वो बापय आपणाचें कलतेपण वर्तेपण दाखयता. इस्कॉलांत टिचर पळया एका सकाळी जावन सांज पर्यंत संपूर्ण तरान भुरग्याच्या बरेपणा खातीर वावुरता. भुरग्यान बरें शिका जाय, जाणवाय आपणाय जाय आनी भुरग्यान एका समाजीन उंचल्या स्थानाक पावो जाय. आनी खरी शिक्षक या शिक्षकी खरेंच भुरग्याचें विद्यार्थीचें बरेंपण आशयता. केन्ना भुरगो सकला पडटा ताका उत्तीम फलितांश येना तवळ त्या टिचरीक बगता, शिक्षकाक बगता हांवें आपूण ह्या भुरग्याक आनिकी चड वावर करी जाय. त्या मुखांत खरें शिसपण कलतेपण ती शिक्षक या शिक्षकी दाखयता. एक कोरो याजक पळया आपणाचें सगळें जिवीत आपणाच्या लोकां खातीर देवाच्या परजे खातीर तो घसिता. पावस वा वत, सकाळ वा सांज, खंयच्याय वेळा तो याजक खरेपणी त्या फिरगेजीच्या लोकां खातीर ताच्या परजे खातीर वावुरता. आनी त्या मुखांत सर्गेच्या राजांत जेजून शिकयल्या प्रमाणे कलतेपणाचे शेगवण आपण वर्त दाखयता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी संत आंतोनीक मान करून ह्या नोवेनाच्या मिसाक आनी आमचे तेसावा इरादे मागणी घेवन आयलेल्या आमकां संत आंतोनी आयच्या सुवार्थेच्या मोला प्रमाणे आमी जेजू ती ल्हान जावच्याक, कलती जावच्याक सुवार्थेची मोला आपणावन हेरांक आदर्श जावंक आपयता. अशें म्हणटना आमकां जेजू वॉर्निंग दिता. हेरांनी आमकां बुलयन अशें, हेर संगते विशांत ती पाड वाट धरीन अशें आमी ल्हान जावचें म्हळ्यार भुरग्यांचे ती आसले शेगूण जे कितें आज आमी आतां नियाळ केले ती सुवार्थेची मोला आमची करून काण घेतना आमी हेरांकी तेच वाटेन सोमकोंक आमी शिकयता, प्रेरण दिता आनी त्या मुखांत सर्गीराजाक आयती जाल्ली आमची जिणी जावंक पावता. संत आंतोनीचें जिवीत पळया, खरेंच देवाच्या उतराच्या जाणवायेन भरलेलो तो हेरांक दैवीक शेगुणांनी देवाच्या उतराच्या प्रेरणान जियेल्ली जिणी जियोंक तो आपोवणें दिल्लो. मात न्ही तोय तसो जिवीत जियेलो आनी हेरांक आदर्श आनी प्रेरण जालो. केन्ना दैवीक जाणवायची उतरां देवाचें उतर लोकांनी मानून घेवंक ना. तो दर्यांच्या मासलेंक वचून उतर देवाचें उतर दिता आसतना त्यो आयकूंक लागल्यो आनी त्या मुखांत हाचे तें वर्तेपण आसा, ताचे तें दैवीक जाणवाय आसा, देवाची बेसावां आसा म्हणून मानून घेतलो लोक हरियारींनी ताचे तें येता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज सुवार्थेन जेजून शिकयलेलीं मोलां आज आमी जर आमची घाण घेवन जियोंक प्रयत्न करता, ह्या प्रयत्नाचेर सुमी संत आंतोनीची मजत आमकां पडोवन आशिर्वादांनी भरता. तर व्हडा बोवार्थान आनी बरवशान संत आंतोनीच्या पांयां तळा आयलेली आमी संपूर्ण पातयेन भुरग्या भशेन ल्हान भुरग्याचे शेगुणाचें जिवीत सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. सुमी आमकां सर्व संवसारी आनी सर्गीची वर्तेपणाची देणी आनी बेसावां आमकां फोव करता. असलें कलतेपणाचें जिवीत आमचें जावं आनी ह्या आमच्या प्रयत्नाचेर सुमी भरपूर आमकां आशिर्वादांनी भरूं. आमेन. C52.
जीवन दैविक तेनी सर्गीचे म्हजे भाव मिणीनो सदां दोनीक मान करून आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानत असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या लेख्या पवित्र विश्वासावर सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा भगवंत आंतोनीच्या उडासाक भेटलेल्या दाना वरवीं तुझ्या बोवाडत्यांचेर शांतीची आनी एकवटाची देणी वत म्हण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. तुमची काळजा उबारात. आम्ही ते सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरांनी ससनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगवंत आंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनाक हो दीस तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय आनी तूं तिका संतोष दिताय. अशें ताच्या भगवंत जिविताचे देखीन तूं तिका धैर्यान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळताय. देखून सर्व देवदूतांनी सांता भक्तां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवे 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 दरबारासो सर्वेस्पर देव. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. होसाना उत्सर्गी होसाना उत्सर्गी सर्वेस्वराचे नावे. येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरंच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दोवा परी तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दान पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सुसोंक आपकुशेंत पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वसून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स.
नवे आनी सासनीक करराचे हे रगत पदकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सबारां पसत ते वारोफतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्ता सो गुड सोम्या आम्ही होऊन डोकाता आणि हे काळसीतले पियेता तिथले पोटी तू परतेस तुझे मरण परगडता. देखून सर्वेस्परा सुमे जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी खलतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भगेवन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बराबर तिका प्रित्य मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरबोशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयण्यांचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुळतेन अंतरलेल्या सोमेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकार मरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवाल्यांत त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससनाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षयता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक बुरवशान अत्रेकतेल्या आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमचो तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती
सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फवना, पूण एक उदर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Day 66. जीवितासु उस्वाद संसारासु सोमेचेसु मोसो दैनिकारां पोसो अग्नितां बागोसो एकमात्रस्रो मोसो जेसु गोळ्या बऱ्या जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुपा म्हाका जेसू गोळ्या बऱ्या दितो जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुपा म्हाका करे सत्करिवा करे जीवित आमचे करे विठ्ठल तुझे पुरा जीवन पोते आमच्या बरमोशाचे तेने ख्रिस्ता याचे जेसू गोळ्या बऱ्या दितो जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुपा म्हाका
पासून ख्रिस्ता कर्या दयेन तुका नाका. उभी राहूया, प्रार्थूया. सर्वेस्परा, ह्या पवित्र देण्या वरवीं दादोशी जाल्ली आमी कलतेपणी तुजे लागीं मागता. भगवंत आंतोनीच्या स्मरणा समयार तुका फोव असलेले सेवेच्या संभ्रमा वरवीं तुजे सोडवणेची कृपा आमकां अदीक अदीक मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, मी संपले. देवाचे व्हड उपकार. जेसूचे नव्या सर्या केल्या संतांतोनी वळत्या भोवता. देवसाराक तुवें धांवडायले, वेळेस्तान तुवें बरें केलें. दर्या सांगलीक तूं फरमायता, अंगण्याक भांगण्याक बेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्या दाखोवन दिता, ल्हाना व्हडा बुजवून धाडटा. महिमा सर्गी देवा बापा, महिमा ताच्या एकल्या स्रोता. महिमा महिमा पवित्र आत्म्या, सदां करसना सजना. सदां मुखान देवान फोव केल्या आशीर्वादां पासून अर्गां पटयतात. एकल्याची पीड हागूण जाल्ल्या खातीर, एकल्या कुटुंबान समाधान मेळिल्ल्या खातीर, एकल्याचे प्रसवपण बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून, दोगांनी पियोवणे सोडल्या खातीर, एकल्याक भायर पडिल्ली वस्त मेळिल्ल्या खातीर, एकल्याचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर, दोगांक सिटीजनशीप मेळिल्ल्या पासत आनी 6 जाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां पासत अर्गां पटयतना आमकांय देवान सदां मुखान फोव केल्ल्या सर्व आशिर्वादां पासत देवाक आमी अर्गां पाठोवया. आयच्या दिसा मागोवंक आसची ते सवा इरादे आमी सदां दोनीच्या पांयां तळा समर्पण दिता. 6 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 10 जाणांक वायट सवयेंतावन सुटका मेळोवंक, 4गांक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक, 6 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 2गांक काम कायम जावंक,
18 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक, दोगांक कॅन्सर पिडा गूण जावं, 4गांक परिक्षेंत पास जावंक, तिगांक रीण फाटी मेळोंक, एकल्याक सेजरा संबंध बरो जावंक, 4गांक परिक्षेंत पास जावंक, तिगांची कोर्ट केस इत्या जावं, 10 जाणांक शिकोंक बरी मोत मेळोंक, एकल्याची चोरी जाल्ली वस्त फाटी मेळोंक, दोगांक पयशांचे समस्ये परिहार जावंक, 11 जाणांक पिडा गूण जावंक, तिगांक अंमल पिवणे सोडोवंक, 4गांनी वेव्हार बरो जावंक, 8 जाणांक घरान समाधान मेळोवंक, 4गांक बरो फुडार मेळोवंक, तिगांक अनवरांतले राखोवंक, एकल्याचें प्रसूतपण बऱ्या तरेन जावंक, 4गांक चिंतिल्लें काम मेळोवंक, तिगांक मती समाधान मेळोवंक, 4गांक विसा मेळोवंक, दोगांक कुटुंबान समाधान मेळोवंक, दोगांची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, एकल्याक भायर पडिल्ली वस्तू मेळोवंक, तिगांक गरजगेचे रगडे तिरसोवंक, दोगांक काजारी जोड्या मदें समाधान मेळोवंक, दोगांक गरजगेचे आर्टिस्ट मेळोवंक, एकल्याचे ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जावंक, दोगांक ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावंक, 4गांक गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, दोगांचे पॉयंट बऱ्या तरेन जावंक, एकल्याचे वाटेचे समस्ये परिहार जावंक, 5 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक, दोगांक बरी न्हीद पडोवंक, तिगांक सुडाड उलोवंक, 5 जाणांक भुरग्यांनी वडिलांक कालसावंक, 4गांक शिरांची पिडा गूण जावंक, दोगांक दुस्मनाच्या हातांतले राखोवंक, 4गांचो बावळो दूख गूण जावंक, दोगांक घरान सकाळी मागणें करूंक, तिगांक अळसाई उणें जावंक, 4गांक पाड दूख गूण जावंक, 4गांक परगांवांत काम मेळोवंक, दोगांक देवबिरांतीन वाडोवंक, एकल्याक सुरक्षीत घरा पाटी येवंक, तिगांक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक, 7 जाणांक कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक, तिगांक ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावंक, 5 जाणांची BP शुगर नॉर्मल येवंक, दोगांक बेंबिरांत पयस वचोवंक, दोगांक भाडें मेळोवंक, दोगांक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, एकल्याक लोन मेळोवंक, 4गांक कॉलेजीन सीट मेळोवंक, दोगांक ICUंतल्यान गूण जावन भायर येवंक, दोगांक इंटरव्यू बऱ्या तरेन जावंक, एकल्याक उडासाची सगत सारकी जावंक, 4गांक गांठी दूख गूण जावंक, दोगांची एलर्जी गूण जावंक, दोगांक हॉस्पिटलांत गूण जावन भायर येवंक, दोगांक एसिडिटी गूण जावंक, एकल्याक स्कॉलरशीप मेळोवंक, दोगांचे हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक, एकल्याक भायर पडिल्लें भांगार मेळोवंक, तिगांक डिप्रेशनांत भायर येवंक, 4गांक राग उणो जावंक, दोगांक हातपांयांक बॉळ मेळोवंक, दोगांक मानसीक पिडा गूण जावंक, एकल्याक डॉक्युमेंट्स मेळोवंक, 20 आनी 1 जाणां प्रत्येक ते सभा खातीर मागोवंक विनंती केल्या. हाचे सुवें आमची सर्व मागणी ते सभा इरादे हाच्या मिसाक ते सावन दिल्ल्या कुटुंबाक, आमच्या आश्रमाच्या सर्व निवास्यांक आनी आमच्या गरजांक सर्व इरादे संताच्या पांयां तळा समर्पण दिवया आनी सांगाता मागया. वर्त्या संता संतांतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मौन सूख अनवरां देवसार आनी सर तरांची वसाची पिडा पयसरता म्हणून उडास कर. तुझे मरिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांबड दर्ये थंड जातात, बंदीवानांच्यो सांखळी तुटून पडतात, थोडे उठून चलतात, कुरडे पळयतात, केपे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपायक राचर पयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातळी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागता ते सर्व आमकां जोड दिव. तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सनांदोनीच्या हातान जेजू बाळका कडेन मागणी. मोगाळा जेजू कुरपेच्या आनी काकुळतीचे जरी हांव तुज्या पांयां पडटा आनी तुज्या सांत आंदोनीच्या काळजांत पेटयल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी तुज्या मरणाच्या वडींच्या वेळार कुसारता तुजे आवयचेर मोगाळ दीस घाल. तिका सांजुवांचे तबेन दिल्ल्या तुज्या बेरमत बरी काळजा मरिफात हांव तुजे कडेन परतून मागता. तुजे काकुळदार दोळे निर्भागी पातकेचेर परती. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो बाप, हे म्हजे व्हड गरजेन आनी आकांत म्हाका पाव.
तुजेर हांव पातयेला तुजेर सवय म्हजो भरवोसो दवरला आमेन. बरे आ जेजू मोगाळा तारोका भगेवंतपणाची झरी तुझ्या पांयां पडता आनी तुझ्या सांत आंदोनीच्या काळजांत पेटिल्ल्या तुझ्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी आमचे खातीर तुवें वारयल्ल्या तुझ्या अमोलीक रक्ता मरिफात तुजे कडेन परतून मागता. तुजी काकुळतीचे आनी बापाय सारके मोगाचे दोळे परती म्हजेर तुवें कुर्सार मरून दुस्मानाच्या गुलामपणांत सोडयल्ल्या निर्भागी पातक्याचेर हे म्हजे कदीत आनी बेजारायेंत म्हाका बुजय. तुजेर हांव पातयेला तुजेर म्हजो भरवोसो दवरला आमेन. दयाळ जेजू म्हज्या आत्मेच्या एकच आनी भद्र आश्रया तुज्या पांयांक हांव पडटा आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी तुवें बाळशा रुपान ताका दिश्टीक पडून ताका पुजोवन आनी पोशेवन ताचे दें दाखयल्ल्या मोगा मरिफात हांव तुजे कडेन परतून मागता. ह्या म्हजे व्हड गरजेंत आनी बेजारायेंत तूं म्हज्या आत्म्यान देवून सवकासाय म्हाका दी. तुजेर हांव पातयेला तुजेरच म्हजो भरवोसो दवरला आमेन. सदां कडेन मागणे निश्कळपणाच्या धव्या फुलां दुर्बळकायेचे ऊंच देखी कलतेपणाच्या नीज आश्रया भगेवंतपणाच्या परसळी निकेत्रा आनंद भरीत सदां देवपुताक तुज्या हातान घेवन स्वादीक उपकार तुका फवजलो. तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या पदवेदार आदाराखाल म्हाका काण घे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असरयेचे देणे विशेष जावन आसा. म्हजेर पिरमत दवर आनी हे म्हजे व्हड गरजेन म्हाका पाव. आमच्यो गरजो मौनपणी देवा समोर दवरुया. सकड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकांची करी दूख आनी देवास्वानी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें जिणेन विश्वासान सुमयाची साखरी आमी कर. तुजे सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका होगळसूंक ताका भोगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गाराजान म्हाका पावय आमेन. पापसेबाच्या ह्या म्हयन्याच्या एरेद्या पासून मागया. पापसेबान शहर आनी शुभवर्तमान प्रगट जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या. आमचे देश जेंद्या बरस भुरग्यांक समर्पण केलां. सर्व भुरग्यांक सदांदोनीची मजत आसूं म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताल्ले पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. रेलिकेचो आशीर्वाद घेवंक तयार जावया. सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या वसोन्याक आमी फवोजोवचे खातीर प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी सदांची येवच्या देवा भगवंत आंतोनीक तुवें तुजे परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर्व आनवरांतले सुटाशें आनी सर्व आमच्या पारकोवण्यांनी तुजी ससाय आमी बोगिशें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
आमी सेवा करून संगी उचित करून देणी जियो साधी जिनी संतांतोनी बघता आमचे तुझी दिशा देवा कनन महिमा देव जियो तू मोकाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोर्या आशीर्वादी आमकां भगीन तुझे गुरुवेन निवरम काम जुदवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जेजू गेल्या उपरांत ताणें करीचे ताणें केला शिसांनी अपोस्तलांनी उपरांत केला सुरू तांकां समजोना सुरू तांकां जावना मागीर पेंतेकोस्ता उपरांत पळया